discussions आणि आय वुड से क्वाईट गुड सजेशन्स हॅव कम फ्रॉम मेंबर्सा कडल्यान म्हाजेची संबंधी बरी सजेशनां आयिल्लीं आसात. तातूंत एक सजेशन सामकें प्रामुख्यान तें म्हटल्यार आमी सगळो फॅक्ट आनी फिगर्स घालून आमी जें कोर्टान दिल्लें आसा सुप्रीम कोर्टान तेंच मातशें परत रिपीट करचें आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करपा संबंदी आमकां परमिशन दिवचें. हें जॉयंट इन्स्पेक्शन प्रवाहाचे मेंबर्स आसतले आनी आमचे ऑफिसर्स आसतले, कळ्ळें की ना, जेणे करून एक इम्पार्शियल रिपोर्ट आसा पळय न्ही तो सुप्रीम कोर्टान वचूंक शकतलो. सर मेंबर्स महाराष्ट्र कर्नाटका नाही ऑफिसर्स ऑफ तिनी स्टेटीचे तिनी स्टेटी ऑफिसर्स आनी प्रवाहाचे मेंबर्स, कारण प्रवाह कमिटी आतां आयिल्ले आसा, सो ते आसले म्हणटकीर कितें जातलें की क्लियर तुका हें दिवपाक मेळटलें ओपिनियन कोण प्रवाह कमिटीचे लोक आसा ते दिवंक शकता. आतां जालें कितें, आतां सगळे सबज्युडीस म्हणटात. प्रवाह कमिटी म्हणटा सबज्युडीस, कर्नाटका म्हणटा सबज्युडीस, आमी म्हणटा सबज्युडीस. म्हणजे तें ताका लागून सुप्रीम कोर्टांतले एक जर ऑर्डर मेळ्ळी वीच आर गोईंग टू आस्क फॉर इन द मंथ ऑफ तुजे नोव्हेंबर, कळ्ळें. आनी बाकीची सजेशन आयला पळय न्ही, म्हणजे गुगल इमेजीस आसा पळय न्ही तो दर म्हयन्याक घेवचो, म्हणजे जेणे करून तांचे कितें थंय एक्टिविटी चलता जर जायत आमचें लक्षांत येता. प्रवाह आयल्या म्हणटा तुमी हायकोर्ट लास्ट जाल्यार चवथी मिटींग करता. प्रवाह कमिटी आसा इतलें कितें तें परमनंटली हांगसर रावना, मदीं येतात जेन्ना तांची हें आसता कितें मिटींग आसता पळय न्ही. आतां फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मिटींग महाराष्ट्रा इज रिक्वेस्टेड तुमी मुखाल्ली मिटींग आसता महाराष्ट्रान घेयात, कारण पयलीं गोंयांत जाली, नंतर मागीर बेंगलोर जाली, गोंयांत 2 जाली दिसता म्हाका. आतां मुखाल्ली मिटींग आसा पळय न्ही ती महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान रिक्वेस्ट केला की महाराष्ट्रान घेयात. ओके. आणि सो अजून टायम डेट ना डेट दिवना सर. पूण आतां चीफ जस्टीस गवाई रिटायर जावपाचो आसा नोव्हेंबराक. हय आनी सो जर ना पूण आमचें हें तयार जाता म्हटल्यार आमचें पेपर हें तयार जाता म्हटल्यार आमकां सदो 10-15 दीस वतलेच न्ही. ते कितें अशें पेपर फट्ट करून काडले आनी दिले अशें ना. सो तुमी एप्लिकेशन करीत जाल्यार तुमी डिसेंबरान नोव्हेंबर डिसेंबर. So how strong our case is in Madai? सी वी आर क्वायट कॉन्फिडंट कित्याक जो फॅक्ट आसा पळय न्ही तो सगळो फॅक्ट आमकां लिपोवपाचें ना. आमचें इन्स्पेक्शन करपाचें ना, आमी गोंयांत यो म्हणटा आशिल्ले, तुमकां जाय तें या म्हणटा आशिल्ले, कळ्ळें की ना. आतां थंय तांणी जें कितें केलां पळय न्ही तें अशें लिपून जोडून केल्लें आसा. आमकां आमचें दिसता की आमची केस सारकी स्ट्रॉंग आसा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.